माझी बस येवजणे अंतर्गत सरकारान कदंबाखाला चलोवपाक खाजगी बशी मागल्यात, मात हाचेर खाजगी बसवाल्यांनी सरकाराक स्पष्ट सांगला जो मेरेन संजय घाटे आसा तो मेरेन ह्यो बशी दिवचे ना। पयलीं सरकारान खाजगी बसवाल्यांक पेंडिंग आशिल्ली सबसिडी दिवची अशें सुदीप तामणकर हांच्यांनी म्हळां। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। माझी बस हो जो विषय हा पळय हांगासर सरकारान कदंबाच्या रुफा अंडर बशी चलोवपाक मागल्या। तितून आमी सरकाराक स्पष्ट सांगला जो पर्यंत संजय घाटे थंय आहा तो पर्यंत बस दिवपाचो प्रश्नच येना। आनी आमची जी फ्युअल सबसिडी आनी इन्शुरन्स सबसिडी 2018तल्यान जी पेंडिंग आहा ती सरकारान जाता इतले बेगीन क्लियर करची। मागीर कितें आहा ते बशी दिवपाचो किंवा कदंबाच्या रुफा अंडर हाडपाच्यो प्रायव्हेट बशी हाचो विचार करूं येता। दुसरो आनी एक मुद्दो जो आसा पळय 50 रुपया पर डे फिटनेस काबार जाल्या उपरांत कमर्शियल व्हेकल जो आहा तांकां लागतालो तेचेरूय मुख्यमंत्र्यान तोडगो काडटाना हो विषय जो आहा हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या अंडर आहा ताका लागून मुख्यमंत्र्यान 1000 घेवन 3 म्हयन्याचो टायम दिवन सगळ्यांच्यो गाडयो पासिंग बी करून मागीर तांकां रिलीफ दिवपाचो आदेश डायरेक्टराक राती दिल्लो आसा, सांगलेले आसा आनी त्या प्रमाणे तोय मुद्दो जो आहा हो रिजॉल्व केल्लो आहा। आतां जे बाकीचे मुद्दे पेडणेचो आनी कितें सगळो मुद्दे पळय जे आहा हे मुख्यमंत्र्यान बऱ्या पैकी सोडयला। ताका लागून आमी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत पळय हांचे खंय तरी एक आभार व्यक्त करता आनी तेणी आमची फुडें अशीच जी कामां आहा बारीक लोकांची म्हणजे आमी जे पळय लढटा ते बारीक लोक सगळे वेवसायांतले टॅक्सी हे ते सगळे वॉटर स्पोर्ट्स आसात किंवा बाकीचे आसात रिक्षा मोटरसायकल पायलट सगळे बारीक समाजातले लोक बारीक घटक जे आपूण स्वता लोन काडटा सरकारा कडेन नोकरी मागना विटनेस दिता बँकीक आनी धंद्यान येता आनी इन्स्टॉलमेंट भरून आपले पोट भरता एका वाटेन इन्स्टॉलमेंट भरता तेन्ना मुख्यमंत्र्यान बऱ्या पैकी सहकार्य अशेंच फुडें चालू दवरचें ही आमी मागणी करता आनी शेवटी मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता।